फाटल्या 4 वर्सांत क्षय दुयेंसाक लागून गोंयांत 272 जाणांक मरण आयले, जाल्यार फाटल्या 14 म्हयन्यांत क्षय दुयेंसाक 2309 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, अशी माहिती केंद्र भलायकी राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार हांणी राज्यसभेंतल्या एका लिखी जापेन दिल्या। गोंयांत 2018 क्षय दुयेंसाक लागून 40, 2019 71, 2020 72 आणि 2021 89 अशा वट्ट 272 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 2021 2309 आणि 2022च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या 2 म्हयन्यांत 291 जाणांक टीबीची लागण जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या, अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री भारती पवार हिणें लेखी जापेन म्हटलां। गोंया सयत आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांनी फाटल्या 4 वर्सांत टीबीचे दुयेंती आणि मरण आयिल्ल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या। दुयेंती वाडीचे प्रमाण ह्या राज्यांनी सरासरी 4% आसा। अल्कोहोलिझम इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स आमचे दुयेंसाक लागून जे डेथ जाता ते चडशे अल्कोहोल रिलेटेड। आणि ऑक्युपेशन म्हणलें तुवें, ऑक्युपेशन म्हणल्यार इन द मायनिंग एरिया इट इज सपोज टू बी मोर, पूण आमच्या गोंयांत तशें आढळून येवना आमकां। आनी ज्या लोकांक पयलींच रेस्पिरेटरी डस्ट पोल्युशन आसा, ज्या जाग्यार चड पोल्युशन आसा, जाल्यार तांकां चड बेगीन टीबी जावंक शकता। टीबीची लक्षणां: 2 सप्तकां परस चड काळ खोकली, खोकली आयले उपरांत दम लागप, सांज वेळार येवपी जोर, भूक लागप ना, वजन उणें जावप, रातच्या वेळार चड प्रमाणांत घाम येवप। टीबी कोणाक जावपाक शकता? टीबी जाल्ल्या दुयेंतीच्या संपर्कान आयल्यार, घरांत अपुरी सुवात आनी रावपी चड व्यक्तीन एखाद्याक टीबी आसल्यार, जांकां एड्स सारक्या दुयेंस प्रतिकारशक्त उणी करपी दुयेंसांची लागण जाल्या तांकां, जांच्या जेवणांत फावोशा प्रमाणांत प्रथिनां नासतात तांकां, प्रतिकारशक्त उणी आशिल्ल्यांक। सगळे आता डायग्नोस्टिक्स हे इम्प्रूव जाल्यार वी आर युजिंग मॉलिक्युलर मेथड्स फॉर डायग्नोसिंग टीबी, सो बेगीन डायग्नोसिस जाता। ट्रिटमेंट जो अवेलेबल आसा तो इम्प्रूव जालो। पयलीं जे फक्त ड्रग सेन्सिटीव टीबीक ट्रिटमेंट मेळटालो, आतां मल्टी ड्रग रेजिस्टंटाक बरे ड्रग्स आयल्यात। आनी जे आमचे एफर्ट्स चालू आसा, जे एक्टीव केस फायंडिंगान आमी घरांनी वचून पेशंट डिटेक्ट करपाक ट्राय करता, ह्या सगळ्या एफर्ट्सांक लागून डेफिनेटली देर इज गूड होप की वी शूड बी एबल टू एलिमिनेट टीबी इन द व्हेरी नियर फ्युचर। एका वर्साक 2000 ते 2400 नवे पेशंट आमकां सांपडटा। सो एट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमकां 2000 तरी पेशंट आसता हू आर ऑन ट्रिटमेंट। आनी ते त्याच प्रमाणे MDR म्हूण आसता, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबी, ताजे पेशंट आमकां 60 ते 70 वर्साक ऑन ट्रिटमेंट आसता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।